Psalm chapter 84 verse 10. तुझ्या अंगणात करसो एक दीस, दुसऱ्या कडेन करच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. नश्ट्याच्या तंबानी रावचे प्रास, म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबो रावचे चड बरे. Acts of Apostles chapter 2 verse 22. इस्रायलाच्या मनशानो म्हज्या उतराक कान दिया. नजरेचो जेसू देवान पसंत करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस. हाका रुचवात जावन देवान ताचे मारिफा तुमचे मुखार केल्ली ती असर्या विचित्र कार्य आनी कुणा तुमीच जाणान. देवान आपल्या स्वंत कुशेन आनी येवचिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुम्ही ताका आन बवर्त्या करना कुरसायलो आनी जिवीशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरान जिवंत उठयला, कित्याक मोर्न ताका आपल्या मुठी भितर दवरूंक शकले ना. ताचे विशयन उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना. ह्या पासत म्हजे काळी संतोसला आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरवशान जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पातळांत सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोंक सोडचो नाय. Acts of Apostles chapter 2 verse 28. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका दोशी करतलोय. John chapter 15 verse 5. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे वेळे तुमी कांयच करूंक शकनात. Matthew chapter 7 verse 7. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटले, वडया आनी तुमकां उक्ते जातले. Acts of Apostles chapter 3 verse 1 and 2. एक दीस पेद्रू आनी सुवांव दोनपरां उपरांत 3 वरार जाताले त्या मागण्याक देवळाक वेतले. तवळ जल्मात नुसतो तोटो असलेल्या एकल्या उखोवन व्हरतले. देवळाक वेतले लागीं ताणें भीक मागचे खातीर. देवळाच्या सुंदर दारवटो म्हणटात त्या दारवट्या सरशी दिसपोडते ताका हाडून दवरतले. तेदवा पेद्रून ताका म्हणलें, रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा ते हांव तुका दिता. नजरेतच्या जेजूच्या नांवान उठ आनी चल. Acts of Apostles chapter 9 verse 33 to 35. थंय एनेया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां जावन मांद्रेक लागलेलो तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनेया, जेजू ख्रिस्त तुका बरो करता, उठ आनी तुजे हातून सारके कर. आनी तक्षणच तो उठलो. John chapter 14 verse 14. तुम्ही कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो. Psalm chapter 100. पृथ्वेच्या सर देशानो संतोषान सरीसपरा गितां गाया. आनंदान सरीसपराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सरीसपोर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रेसल्यांत ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा, ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सरीसपोर बरो, ससनाक तकता तसो मोग, संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण.